मोगाळ भाव भयणो, एके बागेंत जंयसर जायतीं झाडां आनी झुडपां आसलीं, थंय एक आवय लिपता आनी तिका सोदूंक तिचो ल्हान भुरगो ते बागेंत रडत तिका सोदता. संपूर्ण बागेन भोंवल्या उपरांत आनी ताका तिची आवय मेळना जाल्या उपरांत त्या भुरग्याची सेर्विदो सर्वंट ताका म्हणटा, पुता भुरग्या रडो नाका, ती झाडाचेर पळय काय बरें पिकलेले आंबे आसात, बागेंत पळय फुलांनी भरलेली झाडां आसात, यो म्हज्या बरोबर यो, हांव तुका ते गोड गोड आंबे दिता खावंक. भुरग्यान म्हटलें, नाका, म्हाका नाका आंबे, म्हजी आवय म्हजी माय म्हाका रुचीक जेवण दिता, आंब्यांच्या परस गोड. आनी तिचो मागीर ती म्हणटा, हांव तुका पळय ती बरीं फुलां आसात, ती फुलां दिता. फुलां नाका, म्हजो आवयचो मोग त्या फुलां परस सोबीत, गोड आनी व्हड. ती म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत ही सगळी बाग म्हजी, म्हाका बाग मेळ्ळी अशी जाता. तर ह्या भुरग्या भाशेन आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या बागेन इतले सोबीत सुंदर वस्तू आसात, मनशां आसात, झाडां फळां, व्हांवतें उदक, सोबीत सोबीत वस्तू जे आमकां कुशालकाय दिता. पूण जी कुशालकाय, सासनीक कुशालकाय वो जी कुशालकाय आमकां जाय, ती देवा बगर ते वस्तू आनी देवाची रोसना आमकां दिवंक शकना. देव आमच्या जिविताचो माज जाल्या बगर आमकां सूख ना, कितें आमकां सूख दिना. आनी आदामाच्या पयल्या बापायन जे चूक केली आनी आवय एव ह्यांनी दोगांयनी जी चूक केली, तांकां दिसलें तांचें जिवीत कुशालकायेचें जिवीत जातलें जेन्ना ती देवा भाशेन जिवीत जियेतल्या. दुसरी सगळी तांची सेवकां वो तांची मालमत्ता आनी ती तांच्या वयर राज्य चलयतले अशें तांकां दिसलें. कित्याक सेर्पेंत ह्या वायटाची खुणा देंवचारताची सेवक तिणें तांकां नाडली. तुमी देवा भाशेन जातलीं, ते रुखाच्या फळ खालें जाल्यार जो रुखाचें फळ देवान तुमकां खायनाका म्हणून सांगलां. थंयसर बरें आनी वायट कितें तें तुमकां सजमतलें आनी तुमी देव जातलीं. हें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. जेनेसीस चॅप्टर 3 अवेसर 3 वय 5. सो आमचे पातकाचे जिविताची हिस्टरी हांगा सुरू जाता. आमच्या पयल्या आवय बापून जे पातक केलें, ताळण्यांत जे ती पडलीं, ती आमकां सगळ्यांक मनशांक ते ताळणेंत पडोंक तांणी संदी दिली.
तें पातक आमी मूळ पातक आमचे मदें आसा. सो आमी त्या पातका वरवीं कितें करता, देवा पासून पयस वता, आमीच देव जावंक सोदता आनी तेका लागून आमचें जिवीत दुखाचे मिजरी जावन आसता. आनी जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन ह्या पातकांतले पयस रावंक, कशे भाशेन हे ताळणेंतल्यान वाचूंक. वायट आत्मो जेजूक ओराण्यांत घेवन वयता, ताका तुवें ताळणेंत घालूंक देवचाराक धाडटा. हें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां. कसलो सोडवणदार आमकां मेळटलो काय? जेजू पॉलिटिकल समाजाचो फुडारी, सोडवणदार, जो भुकेल्ल्या समाजाक खावंक दितलो, तांचें पोट भरतलो. देंवचार नाडटा ताका, तूं भुकेल्लो आसा, इतले दीस तुवें उपवास केला, ते फातराक हुकूम घाल आनी ते फातराचे उंडे कर. जेजू म्हणटा उंड्याचेरूच आमचें जिवीत अवलंबून ना, भगवत देवाच्या उतराच्या उंड्या वयर आमचें जिवीत जावन आसा. दुसरी ताळणी देंवचार ताका मंदिराच्या वयर पारेदेचेर व्हरता आनी उडकी मार म्हणून सांगता. देवाचे आंज बडवे तुका येवन साल्वार करतले, तुज्या पांयांक देखून दूख जावंक दिवचें ना. जीव देवचाराक सांगता देवाची तुस्त करची गरज ना. देवाची आज्ञा वरवीं जिवंक म्हजें जिवीत हांव देवाची तुस्त करूंक गरज ना. आनी निमणें देवचार म्हणटा हांव तुका हो सगळो जग संवसार दिता, त्याचे वर तुजो हक्क आसतलो, तूं फकत म्हाका नमस्कार कर, म्हज्या पांयां पड. जेजू देंवचाराच्या पांयां पडटा काय? ताका सगळे संवसाराचो सोडवणदार जावंक जाय. आनी जेजू म्हणटा ना, देव हो जावन आसा रचणार आनी ताकाच आमी भोजूंक जाय, नो दुसऱ्याक, वायटाक वा देंवचाराक. तर म्हाका भाव भयणीनो, आमी जेजू जे ताळणेंत पडटा आनी गेल्लो आसा, ते सगळ्यो ताळण्यो आमच्या मदें आसात आनी आमी तांचो फुडो करूंक सोदता आमच्या सदांच्या जिवितान. हे ताळणेंतल्यान आमकां वाचूंक जेजू शिकयता. ह्या ताळण्या वरवीं आमी मनशां पासून, शेजाऱ्यां पासून, आमच्या घरच्यां पासून पयस वयता. ह्या ताळण्या वरवीं आमी देवा पासून पयस वयता, आमीच देव जावंक सोदता आनी ताळण्या वरवीं आमी आमच्याच जिविताचो नाश करता, आमच्याच जिविताक इबाडता. सो पयली ताळणी जावन आसा अदीक जायते मालमत्ता, धन, पयशे एकठांय करूंक, जोडूंक. जितले आमचे कडेन भांगार आनी पयशे आसात तितलो पावर आमकां मेळटा. दुसऱ्यांक आमी पळयना, शेजाऱ्यांचे आमकां परवाना, घरच्यांकूय आमी लेखिना,
आपुणूच व्हडलो, आपुणूच गिरेस्त, आनी दुसऱ्यांची गरजो आमकां दिसून येना. विंगडे भुकेल्ले रस्त्यार पडले तांकां आमी पळयना. दुसरी ताळणी जावन आसा, आमी जी आमचे मालमत्ता, जे आमचे देवान दिल्ले गूण दुसऱ्यांक वापरून आमीच व्हडली जावंक सोदता, दुसऱ्यांचेर राज करूंक सोदता, आनी दुसऱ्यांचो एका वस्तू सारको वापर करून आमचेच जिविताक मज्जा हाडटा, जिवीत जिवंक सोदता. आनी तिसरी ताळणी आसा, आमी संवसाराचे सोडवंडार जावंक सोदता. जगाचे फुडारी, देशाचे फुडारी, समाजाचे फुडारी, कशे भाशेन पॉलिटिकल पावर, सैनीक मिलिटरी पावर, स्टेट फुडारी आसा जाल्यार गुंडांक घेवन मनसुबी दिनासतना ज्युडिशरी, पुलीस तांकां वापरून दुसऱ्यांचेर राज्य करूंक सोदता. आनी तिसरें म्हणजे आर्थीक पावर, इकॉनॉमीक पावर, पयशांचेर, भांगराच्या पावरान जिविताची मज्जा करूंक सोदता. आनी हे सगळे आमी दुसऱ्याचो छळ करून, दुसऱ्यांक गुलाम करून, दुसऱ्यांची जिवीत इबडावंक हो पावर आमकां देंवचारात जो बासयला तो आमकां ताळणेन घालता, आनी आमी तसलें जिवीत जिवंक सोदता. तर हो काळ दिला, लेंट सिजन, कोरेजमाचो काळ, इगोर्ज आमकां दिता आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक ही कसल्यो ताळण्यो आमकां आमच्या मदें आसात, कसलें वायट आनी बरें जिवीत आमी जियेता. आनी हे काम करचें जाय जाल्यार आमी ओरोण्यांत वचूंक फावो, गेट इन टू अ डेजर्ट. ओरोण्यांत कित्याक जे आध्यात्मीक फुडारी, जायते आध्यात्मीक फुडारी, महम्मद तो एका उंच दोंगरार साऊदी अरेबियाच्या ओरोण्यांत थंय वचून दीस सारता. ताचे कार्य करच्या पयलीं 40 दीस तो थंय दोंगरार काडटा. सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आमी म्हणटा, तो ह्या भारताच्या ओरोण्यांत आपलें जिवीत सारता. वर्सांभर थंय बसोन झाडाच्या खाली निधी आसना करून देवाची बुद्धी ताका मेळटा, आनी ते बुद्धी दिवंक मागीर तो संवसारांत येता. जेजू पालस्तानाच्या ओरोण्यांत गेलो, कित्याक ओरोण्यांत आमी देवाचेर अवलंबून जिवीत जियेता. थंय कोण आदाराक पावना. मनजाती मदें, जळां मदें आमी आमचे दैवीक जिवीत कितें तें आमकां ओळखून घेवंक मेळटा. थंय देव आमकां रूप दिसून येता. हे आमच्या आदल्या साधूंनी, वडिलांनी जावं हिंदू मुस्लीम धर्माच्या वडिलांनी आपलें जिवीत ओरोण्यांत सारलें. तांकां देवाची बुद्धी मेळ्ळी आनी तांणी ती बुद्धी आमकां दिली आमच्या जिविताक मार्गदर्शन करूंक.
ना जाल्यार आमी मोनजातीचें जिवीत जियेतले आसलें, आजून पर्यंत जियेता. आमी मनशां देवाच्या रुपान आमकां देवान उरपिल्यान निर्माण केल्यान, तरी आमी मोनजात जावंक सोदता. आनी जितले फावटी हे मोनजातीचें जिवीत जियेता कित्याक ताळणेंत आमी पडटा, तेन्ना आमी परतून देवा लागीं धांवता. तर ह्या दिसांनी खंयसर आमच्याच घरांतल्या खंय एक शांत रुमान वो एका शांत जाग्यार जंयसर तूं आनी देव जें तुजें मोदें कितें घडटा, जें वायट तुवें केलां, जें बरें तुवें केलां, तें सगळें देवाक सांग, देवा लागीं उलय, डायरीर बरय. आनी मागीर तें उपरांत वाच आनी देवाची कृपा माग तुका बरें जिवीत जिवंक, देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत जिवंक. आनी देव ताची कृपा तुमकां दितलो. सो जेन्ना आमकां सोजमता वायट जिवीत आमचें कसलें वायट जिवीत जावन आसा, देंवचाराच्यो वायटाच्यो ताळण्यो, तांचो वायटाचो पावर आमकां जो आमी सोदता तें आमकां सोजमून येता, तेन्ना आमकां दैवीक जिवीत कसलें दैवीक जिवीत जाय तें सोजमतलें. जावं तूं मिंजाशी आपुणूच संवसारांत जिवंक जाय, म्हज्या भाशेन आनी कोण ना, दुसऱ्यांक खाला उडोवन आपुणूच व्हडलो, हें पातक, हें वायटाचें जिवीत. तर तें पयस कशें करतलो? नम्र जावन दुसऱ्याची सेवा करूंक, दुसऱ्यांकूय तांचे सगळ्यांक देवाच्या इमाजीन रोचल्यान तांचे मोदें जें बरें आसा ताची आपुरबाय करून तुकाय मागीर ती बऱ्या दृश्टिकोनांतून पळयतली. तुकाय मागीर ती जी खुशी ती मेळटा ती म्हणजे अशा जिविताच्या वरवीं मेळना. तर एका मनशान संवसाराच्या मनशांक पातकान घातली, तांकां मरणाची गुलाम केली. आनी एका मनशा वरवीं आमकां कृपा मेळ्ळी, आमकां पातकांतल्या मरणांतल्या जिवितान आमकां बक्षिली आनी सुटका दिली आनी सासणीक जिवीत बासायलें. तें क्रिस्तान जें केलें तें आदावां पासून एकदम उंच करणी. आदावान आमकां मरण, दुखाची पातकांचें जिवीत ताक आमकां फुडो करूंक दिलो आनी क्रिस्तान आमकां त्या पातकांतली पातकी जिवितांतली सुटका दिली. कार्डिनल न्यूमन ताचीं उतरां तो म्हणटा, वो म्हज्या मोगाच्या बुद्धीक, विजडम, देवाची कृपा, देवाची बुद्धी तूं म्हजी जावन आसा. तुवें आमकां ह्या पातकांतल्या ओडशीकेतून पातकांतल्यान सुटयली दुसऱ्या आदामाच्या जिविता वरवीं, जाणें आमकां सुटका दिली. ज्ञानी मोग तूं जें मांस आनी रगतान मनशान आदावान पिड्ड्यार केलें तें आमकां नव्यान जिखून घेवंक, वायटाक फुडो करून, वायटाचेर जैत व्हरून आमकां सासणीक जिवीत बासायलें, त्या देवाक वाखाणणी.